कीर्तन 30:8 साम्स 38 संकश्टांत असलेल्या पातक्याचे प्रार्थन. सरेस्परा, तुझ्या रागान म्हाका कॅस्त लायनाका, तुझ्या क्रोधान म्हाका शिक्षा दिनाका, कित्याक तुझे भाले मुजे भितर रिगल्यात, तुजो हात मुजेर देंवला. तुझ्या रागा निमती मुज्या कुडीन ना भलायकी, मुज्या पातका निमती मुजी हाडां नात अखंड. कित्याक मुजी पातकां मुज्या माथ्या वयर पावल्यात, एका जड वाज्या भशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यात. म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे घाय कुसल्यात आनी फू भरून घाणतात. हांव सगळोच बागवाला आनी गळून गेला, दिसभर खंतीन बुडून भोंवतां. कित्याक म्हज्या पेंगटांत भरला हुलप, म्हज्या कुडींत भलायकीचें कांयच ना. म्हजें बळ सगळें विरून गेला, म्हजी फूड जाल्या. म्हज्या काळजाच्या आट्या विट्यान हस्कार सुस्कार सोडटा. म्हजे अत्रेक सोम्या तुजे मुखार आसात, म्हजे हस्कार सुस्कार हांवें तुजे मुखले लिपोंक नात. म्हजे काळीज धडधडटा, म्हजें बळ म्हाका सांडून गेला. म्हज्या दोळ्याचो उजवाड पालवून गेला. म्हजी पिडा पळोवन म्हजे इश्ट आनी सांगाती पयस रावतात. म्हजे अप्त मित्र लेगून पयस रावतात. म्हजो जीव काडूंक सोदतात ते पास म्हणटात. म्हजे निर्भाग सोदतात ते म्हज्या नासा विशीं उलयतात. दिसभर तांच्या मनान घोळता घात. पूण हांव एका बेऱ्या परी कान दिना, एका मोन्या बरी तोंड उक्तें करिना. कांयच आयकूंक येनातल्या, तोंडान जाप नातल्या मनशा बरी हांव जाला. पूण तुजेर सरेस्परा हांव बरो आसता. तूं म्हाका जाप दितलोयच सरेस्परा म्हज्या देवा. हांवें म्हणलें, म्हजो पांय निसरतना म्हाका पळोवन कुशी जावंक तांकां दिनाका. म्हजी निंदा करूंक तांकां निर्मिनाका. हांव पडूंक लागीं पावला, म्हजे संकश्ट सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हज्या पातकाक लागून हांव आकांतांत आसा. कारण विणे म्हजे दुस्मान जावन आसले बलिश्ट आसात. जायते म्हजो बेश्टच द्वेश करतात. बऱ्याक वायटान फारीक करतात ते मनीस हांव बरें तें करूंक सोदता म्हूण म्हजे दुस्मान जाल्यात. सरेस्परा, म्हाका सांडिनाका. म्हज्या देवा, म्हजे तान पयस रावनाका. म्हज्या कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारका.